कदंब कर्मचारी आता 7वं वेतन आयोग मागतात. कदंबच्या कर्मचाऱ्यांक सरकार 7वो वेतन आयोग कित्याक लागू करिना? कामगार फुडारी सुहास नायकाचो प्रस्न. सरकारी कर्मचाऱ्यां परस कदंबचे कर्मचारी चड काम करतात अशें तो उलयता. सरकारान 4थे पे कमिशन लागू केलें, 5वें केलें, 6वें केलें आनी आतां 7वें आयलां. जाल्यार सरकारी कर्मचाऱ्यांक 7th पे कमिशन लागू करता जाल्यार कदंबा कर्मचाऱ्यांक कित्याक करिना आनी अनाउन्समेंट करपाक डिले कित्याक? हो प्रश्न आमी सरकाराक विचारता. कित्याक यू कॅनॉट डिफरन्शिएट द पीपल हू आर वर्किंग इन कदंबा and the people who are working in government servant. 7th पे कमिशन इमिडिएटली 2016 जानेवारी सून लागू करपाक जाय. इतले मजगतीं मडगांव पालिका कर्मचाऱ्यांकूय 7वा वेतन आयोग लागू करचो असो थाराव मडगांव पालिकेचे खाशेले बसकेंत पास केलो. हो थाराव सरकाराक धाडपाचें ह्या वेळार थारलें. Meeting was basically the other day we had a union strike because they were demanding 7th pay commission, and the government circular clearly stated that 7th pay commission would not be extended to the Panchayat Raj employees and to the municipal bodies. So it was their demand. That's why we had a meeting with them and we told them that we shall send in the recommendation that the 7th pay commission should also be extended to the municipal body. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार आनी सावयो डायस. हावसिंग बोर्डाच्या जमीन प्रकरणा संबंधात आदलो येणावळ मंत्री जुजे फिलिप डिसोजा शेनवारा एसीबीत आयलो. एसीबीन ताका समन्स धाडिल्लें. 27 डिसेंबराक आपयलो, पूण नाताल आशिल्ल्यान जुजे शेनवाराच एसीबीत येवन गेलो. हावसिंग बोर्डाची जमीन विकतना कलम 4 लागू करपाच्या नोटिफिकेशनाच्या फायलीचेर 2 वर्सां बसून राविल्ल्यान जुजे एसीबीच्या रडाराचेर आसा. हावसिंग बोर्डाची 30 लाख चौखण मीटर जमीन खाजगी पार्टीक विकपाच्या प्रकरणाची ही केस. हे केशीत त्यावेळचो हावसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन एल्विस गोम्स आनी हावसिंग बोर्डाचो तेन्नाचो मंत्री निखण हळणकाराचेर आरोप आसात. त्या वेळार जुजे फिलिप डिसोजा येणावळ मंत्री आसलो. ते केशी संबंधान जुजेक 27 डिसेंबराक एसीबीत येवचो म्हूण समन्स धाडिल्लें. मात जुजे नातालाक लागून शेनवाराच एसीबीत आयलो. जुजेक एसीबीन कित्याक आपयलो तें पळयात. जमीन विकपाची प्रक्रिया जाली तेन्ना जुजे फिलिप येणावळ मंत्री आसलो. जमीन संपादन अधिकाऱ्यान येणावळ खात्याक कलम 4 लागू करचे म्हूण फायल धाडिल्ली. खात्यान जमीन संपादन कायद्याचे कलम 4 लागू करपाची नोटिफिकेशन फायल जुजेक धाडली. त्या कलमा प्रमाण संबंधीत लोकांक नोटीशी वचून जमनी विशीं स्पश्टता येवपाची. मंत्री जुजे फिलिप ते फायलीचेर 2 वर्सां बसून रावलो. फेब्रुवारी 2010 ते मार्च 2012 फायल थंयच आसली. दुसरे वटेन जमीन खाजगी पार्टीक विकपाचें काम चालूच उरलें. ती जमीन संपादन करपा खातीर कायद्याचे कलम 4 लागू करपाच्या फायलीचेर 2 वर्सां कित्याक बसून रावलो काय म्हूण सोदपाक एसीबीन आदलो येणावळ मंत्री जुजे फिलिपाक समन्स धाडिल्लें. हे विशीं विचारपाक जुजे कडेन संपर्क साधलो, मात तो घरा कडेन नासलो. ताणें फोनूय उबारलो ना. सोमारा 26 जानेवारी हेच केशीत आपाचो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार आनी हावसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन एल्विस गोम्स आनी हावसिंग बोर्डाचो तेन्नाचो मंत्री निखण हळणकार हांकां एसीबीन आपयल्यात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. घेऊया एक ब्रेक.